मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. बोंडला वचपी रस्त्याची जाला चाळण. हे सुवातेर अपघात घडत आशिल्ल्यान वाठारात हुस्को निर्माण. विश्वजीत राणेची हीच ती स्मार्ट सिटी अशें म्हणत गांजे उसगांवच्या पंच वांगड्यांनी उक्तायली तिडक. व्हिएतनामाच्या नामनेच्या उत्तर दर्यादेग वाठारात अनपेक्षित वादळाक लागून दुर्घटना. प्रवाशांक व्हरताना बुडली बोट. मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 38. या बोटीत 20 वयर भुरग्यांचो आशिल्लो आस्पाव. कवळेच्या ग्रामसभेत गाजले साबार विषय. ढवळी महामार्गार भटक्या गोरवांचो आंकडो वाडिल्ल्यान हुस्को निर्माण. वाठारात रानवटी जनावरांचोय पातळला आतंक. थळाव्यांनी केली ग्रामसभेत चर्चा. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यातल्या रस्त्यांची अवतिकाय ही आता नवी बाब उरली ना. बोंडला वचपी रस्त्याची दयनीय परिस्थिती जाल्या. हे सुवातेर अपघात घडत आशिल्ल्यान वाठारात हुस्को निर्माण जाला. विश्वजीत राणेची हीच ती स्मार्ट सिटी अशें म्हणत गांजे उसगांवच्या पंच वांगड्यांनी सरकाराक धारेर धरत उजरावन काडले. विश्वजीत राणेन फाटल्या दिसांनी सांगले की पणजी स्मार्ट सिटी आसा तशी वाळपय स्मार्ट सिटी करता म्हणून. ही पळय ही विश्वजीत राणेची स्मार्ट सिटी. ही बोंडला वता थंय ताची दुर्दशा पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांगा मातशें लक्ष घाल म्हणून सांगपाक जाय ताका. आता बोंडला तुम्ही पहिला खूप तेंप जालो बंद उरिले. मायनिंग बंद. टुरिझम काबार. हे सरकार खंय लोकांक म्हणून फोंडान घालता खबर ना. टुरिझम काबार केला आनी हे एक झू एक तातून जनावरां कितली आसा तीय खबर ना. तो एक बाबडो झू ते पळोवपाक तरी लोक येता आनी हांगासले गांवकारांचे कितें पोट भरता. ह्या रस्त्याचेर कशे टुरिस्ट वतले. विश्वजीत राणेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा प्लस तो फॉरेस्ट मिनिस्टर पडटा. लक्ष घाल मातसो राउंड मार. हांगा पणजेन बसलो म्हणून जायना. मतदारसंघान यो आनी हे पळय आनी लक्ष घाल आनी करून घे. कित्याक आमी तुजे कडेन डायरेक्टली हांगा खंय येता न्ही. तूं मिडियाच्या थ्रूच येवन नदरेन तुज्या हाडचें पडटा. म्हणून मिडियाच्या नदरेन तुज्या हाडून दिता की बाबा ही दुर्दशा जाल्या. टुरिस्ट येवन हांगा तकलेर हात मारता. कित्याक टुरिस्टांक भितर वचपाक व्हडले पयशे दिवचे पडटा स्वताचे. आनी ह्या रस्त्याचेर हाडे खिळखिळे करून वचचे पडटात. ह्या रस्त्याची दुर्दशा जाल्यार हांव हाका सांगता कोणाक एड्युकेशन मिनिस्टर तुजे कडेन एड्युकेशन डिपार्टमेंट प्लस PWD आसा. हे पळय हे हांगासल्यान स्कुलाची भुरगीं येता. ह्या रस्त्या वयल्यान कशे येतले पेरंट्स कशे व्हरतले. अपघात जातकीर जाग येता पळय तशें रावूं नाकात. पयलीं लक्ष घालात आनी करून घेयात ते. हो जो रोड पळयता तुमी तो हांवें आमच्या बाबाक आनी हांकां सांगून मे म्हयन्यात करून घेतलेलो. तर जुनान हो रोड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आणि आमचे PWD डिपार्टमेंट आणि आमचे PWD वॉटर डिपार्टमेंट हे येयले म्हाजे कडेन आनी आमी फक्त रोड खटना आनी तुका 15 दिसांनी करून दिता म्हणपाले की प्लांटार ह्या लायट व्हरोंक जाय म्हणून. सो हांवें हो रोड हाडयल्लो कित्याक हे खणटले आनी 6 म्हयने वर्सभर त्या रोडाक पोवचेच ना म्हणून. आनी तीच परिस्थिती जाल्या. हो तुमी रोड पळोवंक शकता त्या रोडाची परिस्थिती कितें जाल्या ती. हे आमचें स्कूल हांगा बारीक भुरगीं येता आनी ह्या रोडाची परिस्थिती पळया तुमी. हांगासून उदक व्हांवता आनी जेन्ना ती तेंच्या आवयो बापूय तांकां स्कुटरीन पावोंक येता वयरसून एक गाडी येयली जाल्यार ते हांगा निसरोन पडटा. भुरगे काल पयर हांगा निसरोन पडलेले आसा. तेन्ना हांव मागता आमच्या बाबा कडेन आनी आमच्या मिनिस्टरा कडेन आनी जे कोण हे आमचे गव्हर्मेंट अथॉरिटी आसा हो रोड फोडलो करून सुद्धा हॉटमिक्स रोड फोडलो. तेंचे कडेन मागता हो बेगीच्या बेगीन रोड करचो नाल्यार आमी हो सगळो रोड आडोवपाचे आसा. हांव तांकां 15 दिसाचो टायम लिमीट दिता. त्या रोडाक एक व्हडले फोडकूल पडलेले आसा. ते उदक जेन्ना भरता तेन्ना कांय कळना. जेन्ना ही लेडीज आनी येता दोन काल एकटी पडली एकट्याचो हात मोडला. पयर एकटी पडली तिची तकलेक मार बसला. हे आतां कोणी हें करपाचें. आमी हे फक्त हो रोड आमी करून घेतलेलो तो परत रोड फोडला तो गव्हर्मेंटान बेगीच्या बेगीन आमकां करून दिवचो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रस्त्यार गोरवांचो आंकडो वाडिल्ल्यान खास करून रातच्या वेळार ढवळी महामार्गार हालींच जाल्ल्या कितल्याशाच अपघातांचेर थळाव्या लोकांनी उजवाड घालो. डिवायडरार लायिल्ली झाडां काडपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. हाका लागून येरादारीत आडमेळी येता. वाठारात रानवटी जनावरांक लागून भय निर्माण जाला. आयकात थळाव्यांक. महामार्गा कुशीक रस्त्यार लायटीची मागणी केली. गवारेडे, माकड, बिबटे अशी रानवटी जनावरां गावांत मुक्तपणान भोंवतात अशेंय थळाव्यांनी नमूद केला.
हाका लागून भात लागवडीचेर कितें लुकसाण जाता तें तांणी नदरेक हाडलें. हाचेर उपाय काडपा खातीर रान खात्या कडेन संपर्क सादचो आनी हाचेर दखल घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी पंचायतीक केल्या. MRF शेड आसा हांगा आतां ते गार्बेज हाडटा आनी हांगा डंप करता. ते सायडीनूच क्रेमेटोरियम आसा, हांगा शाळा आसा. केन्नाचे आतां पयलींचो प्रश्न चालूच आसा. उत्तरां आमकां दिता ते उडवाय उडीची उत्तरां दिता. पूण हांगा आतां पयर कोणाची एक डेथ जाली, आमी हांगा येयले संतोश च्यारी म्हणून तेजे पयर मरण करपा लागून हांगा येयले. सगळी घाण हांगा उदक सगळें घाणीचेर देंवतालें. त्या घाणींतल्यान सगळ्या लोकांक वयचें पडलें. क्रिमेटोरियमची अशी जागा जे कोणी मेलो जाल्यार ते लास्ट जे सगळे गोंयचे ताका जाप दिवपाक समज घरा कडेन पावना जाल्यार ते लास्ट मोशनीन येता आनी ते पळयत जाल्यार सगळी घाण. उदकाचो अरेंजमेंट नाशिल्लो. 20-25 लाखाची मोशन बांदता उदकाचो अरेंजमेंटूच नाशिल्लो. मोशनीन गेले म्हणटकर भायर पांय दोनूच भायर सरता. म्हाका दिसता तेंच्यांनी तो अरेंजमेंट केल्लो आसा. पयलीं एक्चुली जावपाक जाय आशिल्लें पूण बोवाळ घालून मागीर जाला. सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार ही घाण सदांच निवळ आसपाक जाय. ही घाण हांगा सगळ्या येता वयता सगळ्याक वास मारता. वेट गार्बेज सगळें हाडटा आनी हांगाच उडयता. ती काडची. हेजे पयलीं सगळो बोवाळ जाल्लो तो आतां हें चालूच आसा. आतां गार्बेज प्लांट कितें केला ताणी कितें शेड कितें केला न्ही. सांगपाचें म्हटल्यार हो गार्बेज प्लांट जेन्ना बांदलो 20-25 लाख म्हाका दिसता हेजेर खर्च केल्लो. आजून पर्यंत तेजो हिशोब म्हणटा तो कांयच ना. हो ते जी मशिनरी आशिल्ली ते MRF ती खंय गेली तेजो कांय पत्तोच ना. तो मनीस कोण हाडून दिल्लो तो खंय आसा हेजें कांयच ना. म्हाका दिसता फाटले जे पंच मेंबर आशिल्ले फाटल्या टायमाचे ते थोडे आजुनूय हांगा आसा आनी ही शेड बांदता आसतना रातचे 8-9 पर्यंत रावन तेंच्यांनी ही शेड बांदून घेतल्या. आनी आतां तेच वय पंच मेंबर म्हणटा की आमच्या हितून हात ना, आमकां खबरूच ना. अशें पयलू गवेरेडे आमच्या गांवांनी नाशिल्ले तेन्ना शेती बिती लोक भरपूर उत्पन्न करून भरपूर लोक तेजेर जगताले. आयज ती परिस्थिती आमची ही गांवांची ना. कारण आयज मंत्र्यांनी मोठ्या मोठ्या आमदारांनी रानां सगळी काबार केल्ली आसा. त्या लागून आयज ही सगळी भटके गवेरेडे वाल आयज आमच्या गांवांनी घुसलेले आसा आनी जे बारीक लोक जे कश्ट करणारे गांवांनी तेंची उत्पन्न सगळें नश्ट जाल्लें आसा. आनी आयज ते ती शेतां सुद्दां रोवपाक बावडे फाटी ओडटा. आनी दुसरें तुम्ही गोरवांचे म्हणटा, तुम्ही पळयलें आसतलें कर्नाटका महाराष्ट्रा जी गोरवां ते स्वता आपले गोरवांक घेवन ते गोरवकार भोंवता राखणे. तशें आयज ह्या आमच्या गांवांनी राखणे ना. ते आयज गोरवां फक्त खंय येयले जाल्यार ते धांवन येता ती गाय व्हरपाक. आनी जर अशी रस्त्यार ती गाय मेली जाल्यार तो गोरवकार म्हणटा आपली गाय न्हीत म्हणटा. हे गोरवां ही गोरवां जितली रस्त्यार भोंवता ती पंचायतीन खंय तरी तांकां धरून व्हरून गोशाळेन घालचे. कित्याक आयज ह्या गोरवां लागून जायते लोक मरण सुद्दां पावले आसा एक्सिडेंट जावन. आयकात कवळेची सरपंच मनुजा नायक कितें सांगता ती. एक आमचे जवळ वार्ड नंबर 6 क्रॉस ड्रेनेज बांदिल्ले आसा. थंय केलें की गटार निवळ करूना प्लस झाडां हाडून सगळीं उडयल्या. झाडां आडवी पडल्या अशें पयशे उडयता. पूण जें थंय बांद घातलो आतां गटार आशिल्लें काय कितें सारकें खबर ना. पूण हांव तें फारीक भायर करता जेणे पळय काम केल्लें आसा तेका विचारून हांव तें पालिकेचें पळयलें इन्स्पेक्शन करून आनी समज जर गटार आशिल्लो जाल्यार तो बांदपाचो प्रस्ताव घेता. तेजे उपरांत आतां शेतांनी गवेरेडे भोंवता लोकांच्या शेतां काट घालता. हो एक क्वेश्चन आयलो. हेजे पयलीं आमी 2-3 फावट लेटर केल्ली आसा. कित्याक जवळे फाटल्या दिसांनी खूब फावटी गवेरेडे स्वता आमी दोळ्यांनी पळय दिसाचें पोटें काम पळयलें. ताका लागून आमी लेटर केल्ली आनी आतां परत आज जो क्वेश्चन आयले कारण आतां स्वताच आमी वचून तांकां फॉरेस्टाक मेळ लेटर घेवन वयल्यान तांकां मेळून तेंचे पर्यंत पावयतलीं. तशेंच आनी विविध लायटीचेर हेजेर भायर इलेक्ट्रिसिटीचेर जे गटारांनी वायरी घातल्या तेजेर उलोवप जालें. अशें केबल घातल्या उलोवप जालें. तशें सगळीं सजेशनां खूब आयिल्लीं आसा आनी ती आतां आमी आमच्या पोस्टान मिटींग घालून सगळी बॉडी आमी बसून तेजेर चर्चा करतली आनी तें सगळें आमी व्हरपाचो प्रयत्न. सायन केल्लो आसा आमी कितें आमी तो ऑर्गनायझेशन फॉर एनिमल प्रसाद पाटील आनी तेंडुलकर म्हणजे आसा तेंचे कडेन एमओयू सायन केलो. प्लस आतां रिक्षेक जे भोंवपाचें आशिल्ली ती पयर भोंवन येयल्या अवेर करपाक आनी 2 फावट भोंवपाक जाय. तरी थोडी हायवे वयली गोरवां आमी पयले केली एकदां. तितलो एकटो ओनर विचारपा आयलो गोरवां आमगेली कशी मेळटली काय. मागीर तो ताका आमी लेटर दिलें की ती हाड म्हणून. आनी मागीर आतां बाकीची जी आसा ही जी 2 फावटी रिक्षेक भोंवन येयली की आमी ती सगळी लिस्ट करता. आमच्या वार्डांनी बी खूब आसा त्या वाटेन.
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. खोल्ले गणपती देवळा कुशीक आशिल्ल्या टॉयलेटीच्या सेफ्टीक टँक ओव्हरफ्लो जाता. हाचो थळाव्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. वाठारात घाणी घुट्टांनेचे साम्राज्य पातळ्ळा. हातूंत लोक रावतले तरी कशे? थळाव्यांक प्रस्न पडला. माजी नगराध्यक्ष शुभांगी वांगणकर, चेअरपर्सन, तेजे वार्डातले हे काम. आता तेजे घरा कडेन इन्सिडेंट जाला म्हणजे जास्त हांव टॉपिकाचेर तेजे घेयना, पूण चेअरपर्सन आनी 4% सुद्दां काम हे वार्डान जाल्लेलें ना. मेन गजाल हांगा आमचो प्रदीप लांजेकराचें घर हे फाटल्यान किचन आसा, हांगा टॉयलेट आसा, पब्लीक टॉयलेट हो म्युनिसिपालिटीचे अंडर पडटा. फाटल्यान सेफ्टीक टँक जी आसा न्हू ती ओवरफ्लो जाता, फाटल्यान सगळी घाण भायर सरलेली आसा. हांगा एक आमचें म्हादेवाचें देवूळ आसा, तोंडा समोर आमचें गणपतीचें देवूळ आसा आनी सायडीक आमच्या श्री देवी सातेरीचें देवूळ आसा. पण हांगाले जे इलेक्टेड मेंबर जे आसात खोल्लेन तांकां हांव रिक्वेस्ट करता, जेन्ना कितें आसता, पालखी आसता तेन्ना तुमी रस्तो साफ करता आनी हांगाले रेजिडन्स जे आसा हांगा वास इतलो मारता की हांगा रावूं शकना. पूण हो प्रदीप लांजेकर सोंसता तेन्ना हे सरकारान, म्युनिसिपालिटीन जे एरियान स्वच्छ भारत, नितळ भारत जे म्हणटा न्हू, हांगा तुमी पळोवंक शकता अक्षरशः घाण पडलेली आसा. हांगा शेजारी पाजारी जे आसा हेजेर तांकां त्रास जाता. आनी मेन गजाल म्हणजे जे सरकारान जे म्युनिसिपालिटीक जे आमी जे टॅक्स फारीक करता, हांगासून गार्बेज टॅक्स फारीक करता, वेट गार्बेज सगळे टॅक्स फारीक करता, तर म्युनिसिपालिटी हांगा स्वच्छ कित्याक लागून करिना? कितकी वर्सां जाली हो संडास जो आसा न्ही हेजे आमी पळयतात काम. हे खोल्लेन जवळ जवळ 3 ते 4 पब्लीक हे आसा, टॉयलेट आसा. हे वाड्यान 14 आसा, 18 आसा. हे हितूंतले संडास अशे निकामी जाल्लेले आसा न्हू. सरकार हेजेर वर्सां आमकां सांगता आनी कावन्सिलर थंयसरले आमकां वर्सां सांगतात आमी हे निवडून येना फुडें काम करतले म्हणून. संडासान बसपाचें घाणीन सोड, संडासा बसपाचें सोडून सोड, लायकी सुद्दां हो संडास लागलो ना, वास मारता हांगा इतलो न्ही. ह्या MLA आमी रिक्वेस्ट करता की बाबा हांगा येवन पळय, आतां चवथ लागीं पावला तेन्ना तुमी साफ करतले. हांगा लोक जे रावतात न्हू, लोक जर तुमकां टॅक्स फारीक जर करता जाल्यार तुमी केन्ना करपाक रावल्या? हे घरान मातशें तुमी येवन पळयात, हांगा येवन मुद्दम रावन वास घेवन पळयात कसलो वास येता. तुमकां कितें दिसता हांगा कोण कंप्लेन करिना, कोण उलयना म्हूण तुमी जी एडवांटेज घेता? बेगींतल्या बेगीन ह्या वाठारान जी घाण जी आसा ती साफ करपाची म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता. ही जी घाण आसा न्ही आमच्यांनी सोंसपाक जायना. आमी हेवटेन रांदता, जेवण करता, सगळें करता, पण तसो रावकूच मेळना आमकां हे घाणीन. कशें कितें करपाचें? हे कौन्सिलर आहा ते काय पळय सुद्दां ना हांगा येवन. कितें करपाचें फुडें? कितें त्रास जाता? कितें जाला? त्रास जाता आमकां भितर जेवपाक मेळना सारकें. कितें जालें? गार्बेज पडल्या? गार्बेज सगळी. तुमी सांगले म्युनिसिपालिटी? आमी म्युनिसिपालिटी सांगूंक ना. गुरू वांयगणकराक सांगलें ते येता म्हणून तो येवकूच ना. मागीर लास्टाक चेडूं तेजे जाल्ल्या बद्दल आमी वचूंकूच ना मागीर तेज्या फुडें. सो तेगे जळारी बीन येता? जळारी बी येता रातची. सोंसपाक जायना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोंयांत मॉन्सून कार्यावळ सक्रिय आसा. चडशा वाठारांनी मध्यम पावस पडटा आनी कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडटा. 24 जुलयच्या सुमाराक उत्तर बंगालाच्या उपसागराचेर नवो उण्या दाबाचो वाठार विकसीत जावपाची शक्यताय आसा, जाका लागून येता त्या दिसांनी पावसाचेर परिणाम जावंक शकता. फुडल्या सप्तकांत गोंयांतल्या चडशा वाठारांनी मध्यम पावसाचो अदमास आसा. खास करून 24 आनी 25 जुलयाक कांय सुवातांनी उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा. गोंयच्या दर्यादेगे खातीर हाय वेव्ह अलर्ट दिला. तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसपाचो अदमास आसा. आर्द्रतायेची पातळी सुमार 98% आसा. फुडल्या 5 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट. काणकोणा पडलो चड पावस. काणकोण, केपें, सांगे उटंगराचो पावस. गोंय दर्यादेगेर हाय वेव्ह अलर्ट. तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.